गाडी रिव्हर्सान घेता असताना अदमास चुकलो आणि कार थेट उदकांत गेली। दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्याचेर हो अपघात जालो। थळाव्यांनी धाव मारून कार चालकाक गाडयेंतल्यान भायर काडलो। दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्याचेर फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटा आसतना अदमास चुकिल्लो आणि ताका लागून ही कार थेट उदकांत गेली। कार चालकाक थळाव्या लोकांनी भायर काडिल्ल्यान तो वाटावलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी फेरयेंतल्यान भायर काडटा आसतना ती मदीं बंद पडली आणि ती रिव्हर्सान वयर येवची सोडून ती थेट उदकांत गेली। गाडी चड खोल उदकांत बुडूंक ना। घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धाव मारून ही गाडी सुरक्षीत भायर काडली। आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव, आमकां सपोर्ट करात, आमी तुमकां वेचून येवपाक मजत करतले अशें कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हाणें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सांगले। देशांत संविधान आसा, हाका लागून कोणूय खंयसरूय रावपाक शकतात। आमी गोंयांत रावतात, गोंय आमचें मानतात। आमच्यो कितल्योश्योच पिढयो गोंयांत गेल्यो। उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केले, मात अशें आसून लेगीत आमच्या सारक्या गरिबांक तुमी कित्याक लक्ष करतात? आमकां घाटी कित्याक म्हणटात असो प्रश्न सिद्धण्णा मेट्टी हाणें आर्जी पीक केला। सगळे लांबाणी गुन्यांवकार आसनात, आमी हांगासर पोटा खातीर काम करतात, चोरी करिनात। आपणाक तुमचें नांव घेवपाक लज दिसता, रातचो ग्लास घेवन तूं बसून उलयता अशें म्हणीत सिद्धण्णा हाणें मनोज परबाचें नांव घेनासतना ताचेर टिका केली। कारंजळे दर्यांत जाल्ल्या ओशियन मॅन सर्तीच्या आयोजनात खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना। तशेंच एडवर्ड पेरेरा मारबडे प्रकरणांतल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे DGP आलोक कुमारान सांगले। कांय पुलीसूच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील असतात, तांचेर योग्य ती कारवाय आमी करतात। कांय जाणांक लागून सगळ्याच पुलिसांक दोश दिवप योग्य न्हय। पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या, मोठ्या प्रमाणात पर्यटक गोंयांत येवपाक लागल्या। पर्यटकांच्या सुरक्षेचे दृश्टीन पुलीस पावलां उखलतले अशें तांचें म्हणणें आसा। कलंगुटे पर्यटकाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर DGP आलोक कुमार उलयताले। मडगांव पालिकेत दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान ताणें सोमारा काम बंद दवरले। कामगारांनी कामार येवचें म्हणून नगराध्यक्षान तांचेर दबाव हाडून पळयलो, पूण ताचो कितेंच फायदो जालो ना। मडगांव पालिकेत काम करपी कामगारांचो कॉन्ट्रॅक्ट ऑक्टोबराच्या 31 तारखेक सोंपलो। कॉन्ट्रॅक्टाचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी सोमारा काम बंद दवरले। कामगार कामार येवंक नाशिल्ल्यान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान तांकां सांगले की तुमी कामार यात। नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर चाळावलो। कामगारांनी कामार येवचें म्हणून ताणें कामगारांचेर दबाव लेगीत हाडलो, पूण कामगार कांय आयकपाक तयार ना। कॉन्ट्रॅक्टाचें नूतनीकरण करात, कामार येता ह्या आपल्या मागणेचेर कामगार ठाम रावले। ताका लागून पालिकेची गैरसोय जाली। तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्याच्या पगारा विशीं कामगारांनी नाराजी उक्तायली। गोंय पुलिसांनी CEIR पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान चोरयेक गेल्ले 55 मोबायल फोन सोदून काडले। ह्या फोनांची किंमत 13 लाख रुपया आसून फाटल्या 1 म्हयन्या सावन हे फोन चोरयेक गेल्ले। पुलिसांनी सोदून काडिल्ले मोबायल फोन संबंदीत धन्याक परते दिले। कोणाचे फोन चोरयेक गेला वा शेणला जाल्यार लोकांनी CEIR पोर्टलाचेर कागाळ करची अशें आवाहन उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान केला।
आयतारा वागातोर नायट क्लबात 5 बनारसी पर्यटकांक बाउन्सरांनी मारबडे केल्ली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटक आणि बाउन्सरां मदीं बारीकसो वाद जाल्लो आणि ताचे रुपांतर मागीर झगडेत जाल्ले। या प्रकारा उपरांत पर्यटकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनात मारबडे जाल्ल्याची कागाळ केल्ली, जाल्यार क्लबाचो मॅनेजर सांगता पर्यटकांनीच सोरो पिवन धुमशणां घातिल्ली खंय। आयताराची ही घडणूक वागातोर नायट क्लबात 5 बनारसी पर्यटकांक बाउन्सरांनी बरोच बडयल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटक आणि बाउन्सरां मदीं एक बारीकसो वाद जालो आणि ताचे रुपांतर उपरांत झगड्यात जाले। या प्रकारा उपरांत पर्यटकांनी हणजूण पुलिशेंत मारबडे जाल्ल्याची कागाळ केल्ली, जाल्यार क्लबाचो मॅनेजर जो आसा तो सांगता पर्यटकांनीच सोरो पिवन ही धुमशणां घातली। कारंजळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना खासगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारंजळे दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेकार दर दिसा रापण मारतात, मात सरकारान खासगी इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्धतीन रापण करपी नुस्तेमारांक लुकसाण सोंसचें पडिल्लें। सोमारा कारंजळेच्या नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली। आमकां विश्वासात घेतल्या बगर कसल्याच इव्हेंटांक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी पारंपारीक नुस्तेकारांनी केल्या। पंदरा वर्सां पयलीं पर्यटन खात्यान वार्का मोबर रस्त्यार लायिल्ल्या सजावटीच्या दिव्यांक लागून धोको निर्माण जावपाक लागला। देखरेखीचो उणाव आणि वीज खात्या कडेन समन्वय नाशिल्ल्यान नागरिकांच्या सुरक्षेचेर संकश्ट निर्माण जाला। खंयचीच वायट घडणूक घडच्या पयलीं हे बेगोबेग सुटावे करचे हो प्रश्न अशी मागणी जावपाक लागल्या। खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून केळशी वाठारांतलो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें हे दिवे काडपाची मोहीम सुरू केल्या। ह्या विशीं फाटल्या वार्का ग्रामसभेत थाराव लेगीत घेतिल्लो अशी माहिती सरपंच फ्लाविया बरेटोन दिल्या। देखून संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी सरपंच डिक्सन वाझान केल्या। रावणफोंड मुखेल रस्त्याचेर पेवर्स घालपाचें काम चालू असताना थळाव्यांनी ह्या कामाक खर निशेध केलो आणि विरोध केलो। सोबितीकरणाच्या नांवान सरकारान खंय पयशे खर्च करचे न्हय, पयलीं मडगांव शारांतले भितरले रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी आपाचो फुडारी विकास भगतान केल्या। ह्या वाठारांतल्या नाल्यांचो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक तुंबपाक लागला। आमच्या घरांनी उदक घुसता, देखून हो पयली प्रश्न सुटावो करचो, मागीरूच सोबितीकरण करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला। बेतोडा ते निरंकाल वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग हो रस्त्याचो प्रश्न दुरुस्त करचो म्हणून थळाव्यांसयत वाहन चालकांनी मागणी केल्या। बेतोडे ते निरंकाल वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी दुर्दशा जालेली आसा। रस्त्यार सगळीकडे फोंडकुलां पडल्यात आणि ह्यान पयलीं ह्या रस्त्या विशीं निविदा जारी केल्ली, खंय मात संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टराक रस्तो दुरुस्त करपाक अपयश आयिल्ल्याचे थळावे सांगतात।
पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा। हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट। अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877। This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। हांव गोमंतक वाचता। गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचता, तुमी बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात। कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा, आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय। गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता। गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक। गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात। सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा। गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना। जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा। गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक। शिगांव तुरीमडर ह्या वाठारांतले पंप हाऊसाचे शटर 2 वर्सां पयलीं मोडिल्ले। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली। उपरांत हाची दखल घेत धारबांदोडेचो सहाय्यक अभियंतो दिनकर मळेकार हाणें पंप हाऊसाक नवे शटर बसयले। मात सध्या ह्या हाऊसाची अवतिकाय जाल्ली आसा। खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं पंप हाऊस दुरुस्त करचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। शिगांव तुरीमरड ह्या वाठारांतले पंप हाऊसाचे शटर 2 वर्सां पयलींच मोडिल्ले। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली। उपरांत हाची दखल घेत धारबांदोडेचो सहाय्यक अभियंतो दिनकर मळेकार हाणें ह्या पंप हाऊसाक नवे शटर बसयले। मात सध्या ह्या हाऊसाची अवतिकाय जाल्ली आसा। ताका लागून खंयची वायट दुर्घटना घडच्या पयलीं हे पंप हाऊस जे आसा ते दुरुस्त करचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। भुईपाल 70तल्या भरत वेर्णेकराच्या घराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। ताका लागून घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ले आसा। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 5 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। भुईपाल 70 हांगासर भरत वेर्णेकार हांच्या ह्या घराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। अदमाशेक 5 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायल्लो आसा। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागलो। थळाव्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी।
मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोनूय वाटेन अवजड गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारीची बरीच कोंडी जावपाक लागल्या. यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच गाडयो रस्त्याच्या कुशीक पार्क केल्ल्यान ह्या वाठारांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जावपाक शकता. देखून संबंधितान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. ह्या अवजड वाहनांक लागून मदल्यान पासार जातलो गाडयो घेवन वतले जाल्यार येरादारीची गचमुड्डी जावपाक शकता असो प्रश्न यो वच करप्यांनी उप्राशिल्लो आसा. मोल्या राष्ट्रीय महामार्गा वयलो हो प्रश्न लोकांक सतयता. मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोनूय वाटेन अवजड गाडयो पार्क करतात आनी ताका लागून हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरे त्रास जाता. तशेंच गाडयो रस्त्याच्या कुशीक पार्क केल्ल्यान ह्या वाठारांत अपघाताची घडणुकूय घडपाक शकता अशी चिंता थळावे उक्तायतात. देखून संबंधितान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत भारत मंडपान ESTIC म्हळ्यार इमर्जिंग सायन्स टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन परिशदेचे उक्तावण केले. ESTIC 2025चे 3 ते 5 नोव्हेंबर 2025 मेरेन हे परिशद आयोजित केलेले आसा. ह्या परिशदेत शिक्षणीक संबोधन संस्था, उद्देग आणि सरकारातले 3000 परस चड भाग घेवपी तशेंच नोबेल पुरस्कार विजेते, नामनेचे शास्त्रज्ञ, नवनिर्माण करपी आणि धोरण निर्मात्यांनी हाजेरी लायिल्ली आसा. हे परिशद जे आसा ते 3 ते 5 नोव्हेंबर 2025 मेरेन आयोजित केलेले आसा. ESTIC इमर्जिंग सायन्स टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन अशें ह्या परिशदेचें नांव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत भारत मंडपमात ह्या ESTIC म्हटल्यार इमर्जिंग सायन्स टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन परिशदेचे उक्तावण केले. अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री आमीर खान मुक्तकी भारतात आयिल्ल्यान अफगाणिस्तानाच्या तालिबाना कडेन भारताचे संबंध घटमूट जावपाक शकता. तालिबान शासन ह्या म्हयन्यांत भारतात राजदूत नेमपाचो आसा. हाका लागून दोनूय देशांचे संबंध आनी घटमूट जातले अशी अपेक्षा आसा. ऑगस्ट 2021 वर्सा अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट सत्तेर आयल्या उपरांत भारतात नेमिल्लो हो पयलो तालिबान राजदूत आसतलो. भारतान अफगाणिस्तानाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेचे समर्थन केलेले आसा. सध्या तालिबानाचे पाकिस्ताना वांगडा संबंध सामके बिगडल्ले आसा. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी नुस्तेकारां वांगडा न्हंयेत नुस्तें धरपाक देविल्ल्यान ताचेर आरती परती चर्चा आनी टिका जावपाक लागला. सत्ताधारी पक्ष ताचेर बरीच टिका करपाक लागल्या. हाचेर राहुल गांधीच्या समर्थकांनी राहुल गांधीची बाजू घेत टिका करप्यांक जाप दिल्या. राहुल गांधी नुस्तेकारांची समस्या जाणून घेवपा खातीर उदकान देंवलो. उदक घाणयारें आसा काय ना हाची पर्वा करिनासतना राहुल गांधी नुस्तेमारां वांगडा नुस्तें धरपाक उदकान देंवलो. ताका लागून ताचें साहस तोखणाय करपा सारकें आसा अशें ताच्या समर्थकांनी म्हटलें. नुस्तेकारांच्यो समस्या जाणून घेवपा फाटीं राहुल गांधीचे हे सामर्थ्य आशिल्ल्याचे ताच्या समर्थकांनी म्हटिल्लें आसा. ताका लागून राहुल गांधीचेर टिका करप्यांनी अशी टिका करची न्हय, ताचें धाडस पळोवचें अशें ताच्या समर्थकांनी म्हटिल्लें आसा. श्रीलंकेच्या नौदळान नागापट्टिनम हांगाच्यान 35 भारतीय नुस्तेमारांक दर्या शीम ओलांडपाच्या आरोपा खाला अटक केल्या. दर्या शीम हुपून नुस्तेमारी करतना श्रीलंकेच्या नौदळान ह्या नुस्तेमारांक अटक केलेली आसा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. फाटल्या म्हयन्यांत लेगीत श्रीलंकेन भारताच्या नौदळांक अशीच अटक केल्ली. एकदा भारताचे नुस्तेमार जे आसा ते अदमास येना ताका लागून आपली शीम हुपून श्रीलंकेच्या बाउंड्रीन पावता आनी ताका लागून श्रीलंकेचे हे नौदळ जे आसा ते भारतीय नुस्तेमारांक अटक करता. अशी चूक जावपाक शकता कारण दर्यान शिमेचो तांकां अंदाज येना. फाटीं लेगीत अशीच घडणूक घडिल्ली आनी ही परतून एकदां घडिल्ली आसा. उदकांत शिमेचो अंदाज येनाशिल्ल्या कारणान भारताचे जे हे नुस्तेकार आसा ते चुकोन दर्याची शीम हुपून श्रीलंकेच्या एरियेत पावता आनी तांकां हे अटक जाता.
दिल्ली आणि NCR वाठारांनी सामकें प्रदूषण वाडत आसा. प्रदूषणाची चादर सगळ्याक दिल्लीक पसरिल्ली आसा. श्वास घेवपाक दिल्लीकारांक नाकी णव जावपाक लागल्या. प्रदूषण AQI रेशेच्या सकयल पावला. ताका लागून हे प्रदूषण लोकांच्या जिणे खातीर भलायके खातीर सामकें धोक्याचे थारिल्ले आसा. प्रदूषणा खातीर लोकांक दुयेंसूय जावपाक शकता. ताका लागून दिल्लीत सध्या हुस्क्याचें वातावरण पसरिल्लें आसा. हुस्क्याच्या वातावरणा बरोबरूच दिल्लीत प्रदूषण लेगीत सगळे कडेन पसरिल्लें आसा. सकाळी फुडें कुडकुड्याची थंडी जाल्यार एका वाटेन प्रदूषण. ताका लागून सकाळी जर हांगासरल्यान प्रवास करतलो गाडयांनी खासा करून जाल्यार समोरचे दिश्टी सुद्दां पडना, कारण दाट धुके पडिल्ले आसा. ते भायर प्रदूषण खंयचे आनी दाट धुके खंयचे हाचो अंदाज येना. अशें प्रदूषण दिल्लीत सध्या वाडत आसा. दिल्लीत अक्षरधामाच्या वाठारांत जाल्यार सामकें हे प्रदूषण वाडिल्लें आसा. प्रदूषण जे आसा ते AQI रेशेच्या सामकें सकयल पाविल्लें आसा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हटल्यार CPCB हांच्या मते अक्षरधाम आणि आशी कुशीकच्या वाठारांत AQI जो आसा तो 347 नोंद जालेलो आसा. 347 AQI नोंद जालेलो आसा. अक्षरधाम दिल्लीच्या ह्या वाठारांत जो सामको घातक आसा आनी सामको वायट श्रेणीत आसा. हो AQI लेवल सामको देंवता तेन्ना प्रदूषण सामकें देविल्लें आसा अशें म्हणपाक शकता. दुयेंसां जावपाची शक्यता आसता. श्वासोश्वास घेवपाक लोकांक बरोच त्रास जाता आनी श्वासाची दुयेंसां लेगीत जावपाची शक्यता आसता. ताका लागून अशें वातावरण सध्या दिल्लीत पसरिल्लें आसा जें अत्यंत धोकादायक आसा. AQI रेशेच्या सकयल गेलेलें आसा, जी धोक्याची रेशा आसा. अजमेर हांगासर आंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेल्याचे आयोजन केलेले आसा. पुष्कर मेला जो अजमेर हांगासर जाता तो बरोच फामाद आसा. रंगारंग सांस्कृतीक हांगासर कार्यक्रम जाता. राजस्थानाच्या अजमेर जिल्ल्यांतलो हो आंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला जो आसा, जी व्हडली नामनेची हांगासर एक माची लोकांक किंवा त्यांच्या कलाकारांक उपलब्ध करून दिता सरकार. ताचें आयोजन जालेलें आसा. व्हडा उत्साहात हो सध्या अजमेर हांगासर चालू आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतले कलाकार सांस्कृतीक आपली कलाकारी सादर करपाक हांगासर येता. जातूंत रंगारंग नृत्य, लोकगीत, नाटक अशे वेगवेगळे कला जी आसा ते कलाकार सादर करतात. अंजुणा झर वाड्यावयल्या रस्त्याचेर सामकें फोणकुलां सामकी पडिल्ली आसा आनी हांगासरल्यान यो वच करप्यांक लोकांक सामको त्रास जाता. ह्या रस्त्याक लागून गाडयांची हालत लेगीत बेकार जावपाक शकता. त्याच बरोबर हांगा खंयची दुर्घटनाय घडपाक शकता अशें हे रस्ते अंजुणचे झरवाडो हांगासरले. ताका लागून लोकांनी सामकी खंत उक्तायल्ली आसा. आतां रोखडो पर्यटन हंगामाक सुरू जावपाचें आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यातूच जमा आसा आनी त्याच धर्तरेचेर हे जर अंजुणा ह्या झरवाड्या वयले जर दृश्य पळयत जाल्यार हे पर्यटन कितें देख घेवन हांगासरल्यान वतले हाची अपेक्षा करप सामकें गरजेचें आसा. की पर्यटक हांगा येवन हे कितें पळयतले आनी कितें संदेश ते भायर घेवन वतले, गोंयांत हे कितें पळोवपाक मेळटा काय म्हणून अशी हालत रस्त्यांची सध्या अंजुणा जालेली आसा. कारण की अंजुणा जो वाठार आसा तो सामको कांदोळे, कालांगूट ह्या रस्त्यांक जोडपी आसा. ताका लागून पर्यटक हांगासर व्हडा संख्येन येतात. मनात आवड आणि जिद्द जर आसा जाल्यार मनीस आपले ध्येय, आपली सपनां पुराय करपाक शकता. अशीच एक बातमी अभिमानाची आसा. ती म्हटल्यार डुक्करकोंड कालेच्या काव्यश्री कुडसे ह्या चलयेन 21 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें आपले ल्हानपणा पासूनचें सपन पुराय केलें. ताका लागून ताच्या पालकांक खूब अभिमान दिसता. काव्यश्री वेवसायीक पायलट जालेले आसा. डुक्करकोंड कालेचे हे काव्यश्री कुडसे ह्या तरणाट्या चलयेक ल्हानपणांत पायलट जावपाची खूब आवड आशिल्ली. देखून 21 वर्सां पिरायेचेर काव्यश्रीन आपले हे सपन निमणें पुराय केलेलें आसा. उच्च माध्यमीक मेरेनचें शिक्षण गोंयांत पुराय केले उपरांत काव्यश्रीन महाराष्ट्रांतल्या बारामती विमान प्रशिक्षण केंद्रांत वट्ट 200 वरांचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केलें.
गोंयांत चडशा कलाकारांनी आजून मेरेन आपली कला सांबाळून दवरिल्ली आसा. त्याच कलाकारां मदलो एक नागेश मुर्तीकार हो बांबू कलाकार आसा. कितलींशींच वर्सां ताणें आपली कला, ही बांबूची कला सांबाळून दवरला आनी ह्या बांबू कले पासून तो आपलो वेवसाय लेगीत करता. मुर्ती तयार करता तो. ताणें आजून मेरेन आपले दायज सांबाळून दवरपाचो यत्न केला. लोकांनी केन्नाच भिवपाचें ना, तशेंच हिम्मत हारपाची ना असो संदेश लेगीत हो नागेश मुर्तीकार म्हटल्यार बांबू कलाकार जो आसा नागेश ताणें दिलेलो आसा. गोंयच्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी आजून मेरेन खाशेले कलाकार म्हटल्यार जे कला जी आसा ती आतां खंय तरी कालबाह्य जावपाक लागल्या. ती कला सांबाळून दवरपाचो यत्न अशे कलाकार करतात. तातूंतलोच हो कलाकार नागेश जो बांबू पासून जी कला आसा, बांबू पासून तयार करपी वस्तू ज्यो आसा ताचो हो कलाकार बांबू पासून वेगवेगळ्यो हातूंनी तो कलाकृती सादर करता. गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. मोरजेचो दर्यादेग वाठार पर्यटना खातीर बरोच फामाद आसा. चडशे पर्यटक हांगासर येतात, पूण पर्यटकांक लागपी चेंजींग रूम्स म्हणा, टॉयलेटी किंवा पार्किंग ह्या सारकिल्ल्यो मुळाव्यो गरजो ज्यो आसा त्यो आजून मेरेन सरकारान थंय उपलब्ध करून दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या दर्यादेगेर पर्यटकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. कारण की ह्यो मुळाव्यो साधन सुविधा, अत्यावश्यक साधन सुविधा ज्यो खूब गरजेच्यो आसा, टॉयलेट आसूं, पार्किंग आसूं किंवा हेर मुळावे चेंजींग रूम्स ह्या सारकिल्ल्यो पर्यटकांक जायूच आसता. कारण की उक्त्यार काय कोण वचपाक शकना, ताका लागून ह्यो गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा सरकारान उपलब्ध करून दिवपाचो गरज आसता, जो खरें म्हटल्यार मोरजे बिचाचेर हांगासर खूब उणाव आसा. नाच म्हटल्यार उपकारता अशे प्रसंग तांचेर उप्राशिल्ले आसा. ताका लागून बेगीन थंय कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या लोकांनी. कार्तिक शुक्ल द्वादशीक गोंयकारांनी व्हडा दबाज्यान तुळशीचें लग्न लायलें आनी व्हडली दिवाळी मनयली. व्हडल्या दिवाळेक तुळशीचें आनी शाळीक्रामाचें म्हटल्यार विष्णूचें प्रतिकात्मक लग्न लायतात. ताका लागून आयतारा तुळशीचें हें लग्न व्हडा दबाज्यान मनयलें. त्याच बरोबर आयज सोमारा लेगीत कांय लोक सोमारा तुळशीचें लग्न लायतात. तर अशा तरेन गोंयकारांनी व्हडा दबाज्यान व्हडली दिवाळी साजरी केलेली आसा. ताची ही कांय खिणचित्रां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.